fear and anxiety in the minds of tribal communities due to non-availability of market to sell their seasonal products like chilies, cucumbers. Presently, they are selling these products on the roadside and risking their lives. Speaker sir, गेलत्या असेंब्ली जाल्ली तेन्नाय हो इशू काडलो. आनीक म्हाका दिसता हे केपेंचे मतदारसंघ न्हू, तुगले मतदारसंघ काणकोण जावं सांगे हे बेल्ट जे आहे हे आमगे सीजनल प्रोडक्ट्स आमगेले लोक. स्पीकर सर मांडले न्ही, म्हणले लेट मी गिव आन्सर. ओके, म्हणले रिप्लाय करता. There is no such proposal have been received from the competent authority to construct a such market to sell seasonal product along a side, the roadside like chilies, cucumber, etc. However, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi has sanctioned the project titled the demolition and reconstruction of market complex at Bhoma Adkolna Panchayat at Banastari in Priol constituency for amount of costing rupees it is 1,232.37 lakh under the scheme proviso article 275(1) of the Constitution of India for the year 2018-19, which is almost completed and will be inaugurated by 15th of August 2023. This market known to be tribal market in the state of Goa. This directorate has undertaken the various projects for the welfare of the tribal community in various talukas. The Directorate of Tribal Welfare can think positively of any proposal received from the block with the availability of the land area. In the view of above, there should not be any fear and anxiety in the mind of the tribal community due to non-availability of the market to sell their seasonal product like chilies, cucumber, etc. Atavule. Speaker sir, आता जस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता प्रमाणे मार्केट येते हुई म्हणले अणास्तारी येता आणि हांव सांगता ते आमगेले प्रपोजल न्ही मरे. स्पीकर सर लास्ट टाइम मांडिल्लो पळय हांव तुका तेच सांगता, तूं असेंब्लीत मांडटा आनी घरा वयता. ना लास्ट टाइम आमी मिटींग गेल्ली. हांव तुका हांव परत एकदां सांगता, तूं जे रोड सायड बसता पळय न्ही, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर सरकाराची जागा आसा खंयसर रोड आयडेंटिफायड कर, खंयसर तुका ज्या जाग्यार मार्क येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स जाला तो केप्या तसो जावं मरे, तेजें उद्घाटन एकदां जालें. आतां परत तेजेर येता बरो जालो टॉपिक काड म्हणून. आता तुम्ही मार्केट मोठा आसोना म्हाका दिसता सरकारान दोळे दांपून मार्केट मोडलें. सरकारान मोठा आसून चोवपाक जाय आशिल्लें त्या मार्केटांक कितें आशिल्लें तें. तितून भाजी विकताले, वेजिटेबल विकता, फ्रुट्स विकताले, चिकन मटन सगळें विकताले. आज थिंग जागा हे सरकार फॉल्टी आहा हितून. तेन्ना कोण आशिल्ले ते फॉल्टी आसतले. तुमी लोकां थिंग आतां डिस्प्लेस केलाय, तेंका भायर उडयलाय. देर इज नो प्लेस मार्केटांक घालया. ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर, थिंगा मार्केटांक चीफ मिनिस्टरान काडलो पॉयंट बरो जालो. मार्केट केल्लें कितें फिश एंड वेजिटेबल मार्केट म्हूण केल्लें. आज तें शॉपां कोण थिंगा आपणा गेले कितें तें करपाक वताय. बट जांक जागो ना हुंया मार्केट म्हाका दाखोवचें ना सरकारान. मार्केट हुंया वेजिटेबलाक फ्रुट्स वेजिटेबल हुंय मार्केट आहा, जागा आहा काय ना. मोल्टें तुवें म्हाका दिसता इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाडलो रेडी नासोणाच. इलेक्शन आहा ते इलेक्शन जाता म्हूण 15 दीस पयलीं इनॉग्रेशन केलें. आज 1.5 वर्स जालें तें मार्केटूय ओपन जायना. 50% ऑफ दॅट मार्केट वर्क इज इनकम्प्लीट. सांग आतां हुंया जागो. प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला. म्हाका दिसता आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन ना स्पीकर सर, मार्केटा फायर एनओसी मेळना, जाय जाल्यार परत कनेक्शन ना. म्हाका नाका पार्टीर नांव मारपाक म्हाका गरज ना. म्हाका पार्टीर नांव पडपाक म्हूण इनॉग्रेशन केलें जानेवारीक. बट आज पासून 1.5 वर्स जालीं इनॉग्रेशन जालें ना. कित्याकू दे हॅव नॉट गॉट प्रॉपर एनओसीज. नो फायर एनओसीज इज देर. आतां आमदार तूं आसा, तुवें इनिशिएटिव्ह घेवपाचे उरलेले एनओसीज बाकीच्या कोणाक शॉप दिवपाचे. काल पुलीस स्टेशनान सांगिल्लें तेदोणा म्हाका ऑनरेबल पी दौंडी मिनिस्टर सांगलां तेजे रिवायज एस्टिमेट जाता म्हणून. आतां 8 म्हयने जाले बंद जाल्लें तेंवूय. हांव ऑपोजिशन आहाय, हांव मानून घेता, तेज्यान उलोवपा नाका. स्पीकर सर, हांव तुका मुद्दम सांगता की पळय फाटीं आय हॅव विटनस पर्सनली. हांव कित्याक सांगता, इट्स अ सिरियस इशू. आमगेले सावरिको म्हणटा थिंगा गाडी मान ऑलमोस्ट 4 जाणांक थिंगा एक्सिडंट जालो आनी दे वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. स्पीकर सर, हे मातशें मिनिस्टरान आयकोचें. कित्याक ही आमगेलो लोक आतां हायवेचेर बसता सारको आनी हे दिसांक ते एरियाक हे ट्युरिस्ट रेंट अ कार घेवन दिसाक एक एक्सिडंट जाता. सो ते इतली रॅश ड्रायवींग कोताय
कित्याक इट इज अ रिस्क आनी म्हाका दिसता आमगेले बाळ्ळी केपें नाल्यार मारगांव आमकां एक जाग दिवचो हे ट्रायबलाक हेंगे तेंगेले हे विकपाक अदरवायज आतां आमको जागी न्हय आमी जाग सांगिल तें काम मातशें ते कांसवा भाशेन वयताय तुमगे गोड्या भाशेन वयता आमगे कांसवा भाशेन वयताय सो हांव मागतां तुकोडे एटलिस्ट आमकां हे भावांक आमगेले एसटी लोकांक जे 3-4 म्हयने काम करून ओरोस काडटाय हे तेंगे प्रोडक्ट विकपाक मातशें ते सिरियस रावन आमकां एक जाग दी आनी हांव तेंका त्या जाग्यार प्लेस कोता मायकल लोबो. स्पीकर सर, जे एल्टन डिकॉस्टान कॉलिंग अटेन्शन हाडला हे आदीं हाडलेलें स्पीकर सर. म्हाका उगडास येता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेन्ना स्पीकर आहलो एंड हय स्पीकर आहलो तेन्ना एंड तुजेच आदल्या आमदारान हाडलेलें आनी एश्युरन्स दिल्लें ह्या हावजान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आदल्यान लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो बाबू कवलेकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो की सगळे हायवेजान हय सगळे हायवेजाचेर आनी बाब विजय सरदेसायान सपोर्ट केल्लें तें की हायवेजाचे सायडीक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचे सायडीक एवेलेबिलिटी ऑफ लँड हूंय आहा हे ट्रायबल कम्युनिटीक शेड्स बांदून दितले म्हणून म्हणजे वेजिटेबल वेंडर शेड्स म्हणजे रोड वायडनींग एरिया सोडून जे हायवे एक्वायर केल्ल्या थिंगा जागे आहा आनी आजून पासून आमचे लोकल लोक स्पेशली ट्रायबल कम्युनिटीचे लोकल लोक रोडाक तेंकोन बसता आनी तेंचे कडसून स्पेशली तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब पावटी हांव जेन्ना येता तेन्ना थिंगासून हांव ऑल दीस वेजिटेबल्स आनी खोला बसून वचून आमी ग्रीन चिलीज रेड चिली सगळे हाडटा आमी थिंगा व्हेरी टेस्टी विदाउट एनी पेस्टिसायड्स हे आमचे लोकल लोक जे हे रोयता हिंकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आहा तेन्ना हे असेंब्लीन हेचेर चर्चा जाली उलोयले सगळे केले आनी सांगले कामूय सुरवात कोत्ता म्हणून आनी एक शेड बांदता म्हणून सांगलेली तेन्ना वेर्ना वयता पळय त्या रोडाक शेड बांदता म्हणून सांगलेली आनी इट वील बी रेडी विदीन 3 to 4 months. म्हाका दिसता हें काम सुरवात जावंक ना तेजे उपरांत आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर सीख जालो तेजे उपरांत काम हें बंद पडलें म्हणजे फुडें वचोंक ना आनी म्हाका दिसता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा वेर्नाच्या हायवेक हे जावपाची गरज आहा स्पीकर सर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पोवचें आनी इमिडिएटली जो लँड एक्विजिशन केल्लें आहा हायवेक थिंगा खंय जागे मेवता थिंगासोर एवरी 3 kilometers आमचे लोकल लोकांक हे शेडी घालून दिवचे ते शेड्स वील बी युज्ड फॉर सेलिंग होममेड प्रोडक्ट्स जे आमचे ट्रायबल कम्युनिटी होममेड प्रोडक्ट्स करता रोयता दोंगरांचेर रोयता तेंचे शेतांनी रोयता हे सगळे प्रोडक्ट थिंगा इकूंक मेळटले. दिस इज माय सजेशन. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to speak on calling attention by Elton DeCosta. Speaker sir, जो ट्रायबलाचो फंड आसा आतां बाकीचे सगळे मेन्शन केल्ले आसा कलिग्सान जो ट्रायबलाचो फंड आसा तो अनयुटिलायज आसता आनी अनयुटिलायज आसल्या कारणान इम्प्लिमेंटेशन टायम टू टायम जायना कित्याक आतां एकूच आतां हितून आन्सर दिला तो एकूच ट्रायबल जो मार्केट आसा बाणस्तारी हो एकूच आन्सर दिल्लो आसा बट बाकीचे खंय ट्रायबल मार्केट म्हणून सेटअप केल्लो ना. आमच्या मतदारसंघात बसून सानंद्रेन बसून कितलेशे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जाता जावं आमचे नुस्तें बसून खुबशे ट्रायबल आमचे आसा ते धरून हाडटा सो तांकां खंय ना खंय मार्केट जाय आनी तुमी पळयलां आसतलें हायवेचेर जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें की हायवेचेर सगळ्याक आमच्या ट्रायबलांक बसचें पडटा आनी खरें म्हटल्यार तें डेंजरस आसा की थंय बसलें जाल्यार कितेंय अपघात जावपाक शकता. सो हेका लागून जो मार्केट प्लेसीस सेटअप जाता तितले बेगीन करच्यो ही आमची मागणी आसा आनी म्हाका दिसता सगळेच कलिग्स जे तेंचे सगळे ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा तांकां सगळ्यांकूच जाय आसतलें की थंय मार्केट जावचें जावं तेंचे प्रोड्यूस आसा तो सेल जावचो कारण अशें जाल्लें आसा की आयज कितल्योश्यो बऱ्यो पद्दती जी आमची भाजी आसा जावं आमचे क्रॉप्स आसा हे आयज ते एक्सटिंक्ट जाता एंडेंजर जाल्ले आसा सो हे एंडेंजर जावपाक जायना म्हणून खंय ना खंय आमच्या सरकारान सपोर्ट करपाक जाय. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर म्हणटा तेन्ना आमी हे ट्रायबल जे आमची कम्युनिटी आसा आमचे जे भाव आसा तांकां खंय ना खंय सपोर्ट करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन जाता तितले आमचे मार्केट सेटअप्स करून घेवपाक जाय. थँक्यू. Speaker sir, I would like to speak on this calling attention and I am happy with the answer given by the Honorable Chief Minister. But while having said that,
I would like to draw his attention, and that too of the PWD, our PWD minister, that I have raised this issue in the past. He came out with a nice solution of making bays to put up these stalls. But after making the bay, I think that looks more like a slum. And therefore, I would request you, put up some more bays, especially I'm talking of the stretch of Verna. And let's have some small sheds or whatever you may call it. But let it be applicable to the tribal community and also to the economically backward section of society. Yes. Sri Vijay Salsai. स्पीकर सर, आत्ता आमकां मुखेलमंत्र्यान हें डिस्ट्रीब्यूट केलां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून. आतां जे शेतकार आहात, शेतकार जे रस्त्याच्या सायडीन रोयतात, तांकांय स्वयंपूर्ण जावंक जाय. ते म्हणटा आमकां मार्केट करूंक जाय. मायकलान सांगलां तें सारकें. तेन्ना तूं स्पिकर आशिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकारान बजेट स्पिचान ड्रायव्ह इन मार्केट्स म्हणून डिक्लेअर केल्ली. आनी ती ड्रायव्ह इन मार्केट्स एग्रीकल्चरान करप, काय ती GSIDC बांदून दितले, काय ती PWD करतले इन द एक्सपान्शन ऑफ द हायवेज. हाजेर इशू जिरकलो मागीर तो दुयेंत जालो आनी सगळें मायकलान सांगला स्टोरी. बट बाय एंड लार्ज स्पिकर सर, शेतकार जे आहात, जे ट्रायबल कम्युनिटी जे आहा आनी आतां आलेशान सांगले ते भशेन इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड पसून जे आहा, म्हजे मतदारसंघान हांव जंय रावतां, दवंडे, अंबाजी, हे लोक शेत रोयतात, भाजी रोयतात. तांकां भाजी घेवन मार्केटान वचपाचें ना. थंय तांकां सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर खाता, तो ताजें हॅरेसमेंट करता. थंय प्रॉडक्ट ते टायमार जर विकना जाल्यार तो पेड्यार जाता. सो तांकां ते थंयच विकूंक जाय. आतां आमी पिपरी जी आहा, सुनील ढवळीकर पयलीं पिपऱ्यो हाडटालो ह्या दिसांनी, तुमकांच दिता दिसता, आमकां दिना. सो त्यो पिपऱ्यो त्यो थंयच्योच आसूंक जाय. त्यो पिपऱ्यो जर मडगांव हाडून विकल्यो जाल्यार आमी म्हणटा त्यो डुप्लिकेट पिपऱ्यो म्हणून. त्यो जर माड्डोळाच घेतल्यो आनी त्यो तुमच्यो खोलांतल्यो मिरसांग्यो जर हाडून आमी सांग्यार विकल्यो, लोक डावट घेतात ते खोलांतल्योच मरे काय म्हणून. सो स्पिकर सर, थंयच मार्केट जावंक जाय. आतां एल्टन म्हणटा ते सारकें, खंय तरी तांकां जाय. तो म्हणटा कितें मडगांव हाड, फातोर्डा हाड. एक मिनिट, आमचेच लोक आहा. विजय सरदेसाय, एक मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वेळेचं. स्पिकर सर, आमचे लोक ट्रायबल आहात. आतां जर एल्टनान केपेचे ट्रायबलांच्यो वस्तू घेवन येवन फातोर्डा दवरल्यो जाल्यार आमचे लोक ऑब्जेक्ट करतले, फाल्यांच बोवाळ जातलो. सो तुमी मार्केट प्लेस त्या जाग्यारूच करात, विच इज इंट्रिन्सिक टू दॅट. ती GI म्हणटा ती कित्याक, GI कित्याक दिवप आसता स्पिकर सर? GI इज बिकॉज इट इज लोकलायज टू दॅट एरिया, जॉग्राफिकल इंडिकेटर तो. स्पिकर सर, आतां अशें आहा, खूब जाण ट्युरिस्ट रावतात, Airbnb घेवन रावतात. ते म्हणटा ऑर्गेनीक जाय, ते म्हणटात आमकां लोकल प्रोड्यूस जाय. तांबडी भाजी एक्सपोर्ट जावपाक लागली. हांव मंत्री आशिल्लो आसतना वी एक्सपोर्टेड तांबडी भाजी टू होलंड, वी एक्सपोर्टेड भेंडो टू होलंड, 7 शिरेचो कितें रे तो शिरीगांवचो. सो स्पिकर सर, हे जेन्ना एक्सपोर्ट जाता तेन्ना अशें दिसता की थंय लोकल एरियांनी जे आतां बेज म्हणटात नाजाल्यार ड्रायव्ह इन मार्केट, हे PWD मंत्र्यान आतां आमकां एश्युरन्स दिवंक जाय. हे PWDचो इश्यू जाता, कित्याक रस्ते म्हणटा ते PWDचे आहा, मातशे वाडोवपाचे आनी ड्रायव्ह इन करपाचें. आनी म्हाका ताकाच न्ही, म्हाका लागता तें ताका म्हणून एक कितें दाखयता, तो आतां तुमचे सायडीन गेला म्हणून ताका म्हणशी. हे आमकांय लागता, सगळ्यांक लागता, आनी सगळ्यां खातीर करूंक जाय. ताणें CMान म्हणलें प्रपोजल दिवंक जाय म्हणून. प्रपोजल कितले दिता, ते कितले ताजेर फुडें कितें जाता तें इम्पॉर्टंट आहा. येस. एल्टनान कॉलिंग एटेन्शन हाडलां तें एकदम बरें आसा. कित्याक ट्रायबल कम्युनिटी म्हजेय कॉन्स्टिट्युन्सी आहा, मोर दॅन 50% आहा, सांजे दिगारपाली, वेल्ली, बेतोल. सो असले मार्केट प्लेसीस आमकांय गरजेचे आहा. सो दिगारपाली टू सांजे तांचे मदें एक घातली, आनी ड्रामापूर टू कुंकोली थिंगासो एक घातली जाल्यार एकदम एडवांटेज जातली आमचे फार्मर्सांक, कम्युनिटी. सो हांव मागता आमचे CMा लागून आमचे प्रपोजल जे आमी आयडेंटिफाय करता तेजे बेगीन घेवचे म्हणून. ऑनरेबल आमचो एल्टन बाब MLA तेणें हें कॉलिंग एटेन्शन हाडलां, तेजेर उलोवपाचें आहा. जे ट्रायबल कम्युनिटी ही जी वेजिटेबल जावं मिसांगो भाजी जे कितें रोयता, हे सकाळी फुडें लोक त्रास काडटा आनी ऑर्गेनीक कांय कॅमिकल घालिनासतना हे लोक रोयता. हांकां चड गरज आहा तांकां फूल फॅसिलिटी दिवपाक. तांकां शेड जाय, पावसान तांकां बसपाक तांकां जागे आसना.
आमी आतां चडशे भायल्ले वस्तू येता आनी ज्यो गोंयच्यो वस्तू येता तांकां आमी चड प्रेफरन्स दिवंक जाय आनी हे भाशेन तांकां आमी बसपाक जावं उंचे कोडे कुशीक एक जागो प्रोविजन करून तांकां तो दीत जाल्यार आमच्या गोंयान आमकां खूब ह्या फुडें बऱ्याक पडटलें. थँक्यू. प्रत्येक मतदारसंघात एस टी कम्युनिटी आसा त्या बरोबर म्हाज्या मतदारसंघात दवर्ली मांडप आनी घाटम रोड अशा एरियान जे एस टी कम्युनिटी आहा ते तेंचो धंदो भाजी रोवपाचो पूण तांकां मार्केट नासल्या कारणान खुबशे त्रास जाता. सो म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा की प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक मिनी मार्केट आसचें जेणे करून तांकां आपली भाजी हाडून सकाळीं बसले विकले आनी घरा गेले अशें जर जालें जाल्यार तांकां खुबशे तांच्या धंद्याक मोल मेळटलें. सो सरकारान मातसो हेजेर विचार करचो. येस म्हणजे मुख्यमंत्री हांव एकच सांगता की तूं Speaker sir, I rise to support the calling attention moved by Honorable MLA Elton DeCosta. Speaker sir, सगळे मेंबर हिंगा उलयले आनी ट्रायबल लोकांक ट्रायबल वुमनाक एक म्हाका दिसता जो एक प्रयत्न जाल्लो जे बाब मायकल लोबोन सांगला विजय सरदेसायन सांगला 5 वर्सां 3 वर्सां आदी वी हॅव टू टेक दीस टू अ लॉजिकल एंड. मुख्यमंत्रीन सांगला की ही इज विलिंग टू डू इट. कॅन यू गिव अस द गायडलायन लँड एंड वॉट एवर जे आमदार आहाय ते म्हाका दिसता सगळ्यांक एक सेंटर जायो. सो वॉट द गायडलायन्स हू वील बी दी ऑथॉरिटी दॅट वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मुख्यमंत्रीन जे म्हाका दिसता सगळ्यांक क्लियर करचें. आनी मुख्यमंत्री हांव एक सांगपाक सोदतां आमचे पोळ्यां पासून बाळ्ळी पर्यंत जे लोक आसा न्ही की अशेंच फुलां विकपाक किंवा भाजी विकपाक बसता. अशे 2 इन्सिडंट पयलीं जाले की रोड सायडीक ते बशिल्ले आसल्या कारणान थंयच्यान ताची गाडी तांच्या वेळान गेल्ली आसा. अशे इन्सिडंट आमच्या माश्यांक 2 इन्सिडंट जाले आनी 2 व्यक्ती गेल्ले आसा. ताजे खातीर म्हाका दिसता की आत्तां नवीन हायवेचो अलायनमेंट जो आसा न्ही तो ताजो विचार करून की 2 मार्केट म्हणजे सरकारी जमीन किंवा अशें सेटअप बाळ्ळी ते काणकोण पर्यंत जर आसा न्ही 2 मार्केट सेटअप केले जायत न्ही. इवन हो हांचो ह्या बेटाचो विशय आसा जे शेतकारांचो सोंपूं शकता ना सगळे लोक ते रस्त्यार बसता. स्पीकर सर, एक म्हणजे ट्रायबल मार्केट परत जनरल मार्केट आणि रोड सायड मार्केट सगळ्या आमदारांनी उलयता आसतना वेगवेगळे विशय सांगले. हितूर निश्चित रित्या म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन असो मार्केट करप शक्य ना ते पयलीं सांगता. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ज्या जाग्याचेर हे प्रॉडक्ट सेल जाता मॅक्झिमम म्हणजे ट्युरिस्ट किंवा गाडयो थंय वता अशा जाग्याचेर जर म्हणजे रोड सायड रोड सोडून आमी तयारी आसा प्रत्येकान आयडेंटिफाय करचे आणि गव्हर्मेंट जागा आसा काय ना ती पयलीं पळोवची आणि त्या पद्दतीन स्मॉल मार्केट इट इज नॉट अ बिग थिंग फक्त ताका एक स्मॉल शेड आणि त्यांची सोय करून दिवपा खातीर आमी तयार आहा. बट एक गजाल आसा आमी जे तयार करून दिता पळय न्ही 10 किलोमिटरच्या रेंजींतल्या लोकांनी तरी थंयच येवन बसूंक जाय. वेर्ना आमी एक केलें म्हळ्यार लोक परत आपल्याच शेताच्या वयर बसता थंयसरूच थंय वचपाक बसना. ती 10 किलोमिटरच्या रेंजीन आसतलें थंयच बसूंक जाय. इवन जर तशें जालें जाल्यारूच तेजो खंय तरी उपयोग जाता. ते येवन बसना ते आपले 5 किलोमिटर तरी जावपा जाय नाजाल्यार शेताच्या वयले तेजेर बसत जाल्यार कितें फायदो. निदान 5 किलोमिटर्स तरी 5 किलोमिटर्स जाल्यार ओके. एक जालें. दुसरी गजाल थंय विकपाक बसता पळय न्ही आतां थंय एपल आनी आंबे विकपाक लागले तोतापुरी. आतां one second, just 1 minute, please. The minister is correct. But when do they sell those apples and all? Is when whatever produce they have grown, sold, not to be idle. They come with some apples, they come with papayas, they come. No, it is basically not, you have allotted that spot to that person. it is not for particular person, anybody. Sir, ना कांय बसपाचो संतोष म्हाका शटर येतले फाल्यां ना तेवले तल्ले जावंक त्या जाय खातीर ते एक्चॅक्ट दिवंक ना. आनी सेकंड कितें स्पीकर सर भायल्या देशांनी पसून फार्मर्स मार्केट म्हण आहा. फार्मर्स मार्केट म्हळ्यार कितें तो ही कॅनॉट ट्रेड इन आर्टिकल्स वॉट ही प्रोड्युसीस तेन्ना विकपाचें वचपाचें आणि ते एक्टॅक दिवंक ना. आमचे फातोर्डा मतदारसंघात स्पीकर सर एस टी कम्युनिटी घेवन विकता. आमी सोपो पसून लायन आहले आतां ही म्युन्सिपालिटी हांचे आमचे सोपो पसून लायन आहले घेतात बसतात विकतात वतात. Speaker sir, what the minister said is correct, but he has also not said that those people are primarily toddy tappers. They sit with coconut oil, they sit with coconut vinegar, they sit with coconuts, and they add on to that a few apples and few fruits. ना
स्पीकर सर हितूर दोन ज्या जाग्याचेर ट्रायबल कम्युनिटी आमी ट्रायबल फंडूय दिवपाक तयार आहा दुसऱ्या जाग्याचेर MLAचो स्वताचो फंड आसा तेणी एखादे 25 लाख रुपयाचे सँक्शन दिले जाल्यारूय तो MLA फंडांतल्यानूय करपाक तयार आसा त्या खातीर जागा गव्हर्मेंटाची आसत आयडेंटिफाय करची स्मॉल हितूंतल्यान ते जावपाक शकता पॉसिबल आसा आनी व्हडलें मार्केट मागीर इनॉग्रेशन करुया एल्टनाचें उरलां परत एकदा येस आमी करता आतां विजय बाबानूय सांगलें की थंय शॉपां जावपाक जायना आतां GMC कडेन शॉपां जाले आनी ते चडशे जे आसले ते ट्रायबलूच आसले आतां ती लास्ट टायम म्हाका Useच जायना आतां. ती शॉपां आसा ती मॉडिफाय करता स्पीकर सर हांव परत सांगता तांकां ती करता आसतना तांकां सांगलेलें दाखयल्ली तेंच्यांनी हय म्हटलां स्पीकर सर जे तेंचो जो कोण लिडर आसलो तेकाच सांगलेले आसतले पण जे ट्रायबल आसा खरे ट्रायबल आसा तांकां सांगूना कित्याक मार्केट सेटअप करता तेन्ना मार्केट ओपन आसपाक जाय ती शॉपां आसपाक जायना मागीर ते म्हणटा हें विकता तें विकता म्हणून स्पीकर सर हेका लागून शॉपां बांदपाक जायना सोंपे बांदपाक जाय CM ठीक आहे तरी लक्ष घालता आणि पळयता स्पीकर Yes. थँक्यू सभागृहात